गोयच्या मनशा खातीर हेल्थी लायफस्टायल जीवन पद्धती जेन्ना तुम्ही रिकमेंड करतले तेन्ना वॉट विल बी युअर एडवाइस? एज आमी गोंयांत रावता आमी एक लायफस्टायल फॉलो करपाकच जाय की सकाळी बाब उठता आमचे गोंयकार सगळ्यांक खबर आसा सुशेगाद ओके ती आमकां टॅग लागलोच आसा सो वी आर म्हणजे तितले एक्सरसाइज करपा जाय बट देर कन्सिस्टन्सी आसना रेगुलरिटी ना सकाळी उठप एक रुटीन प्रत्येक इवन नॉट इन गोवा एनीवेर सकाळी बेगीन उठप आनी आपले सगळें करप इतलें आसता एक्सरसाइज वा केले रुटीन दवरून सो एक्सरसाइज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो सकाळी आमकां ब्राह्म मुहूर्त आमी सांगलाच आयुर्वेदान ओके ब्राह्म मुहूर्त इज द बेस्ट अर्ली मॉर्निंग यू गेट अप तेन्ना तुजे वात पित्त आहा पळय दे आर इन अ गुड म्हटल्यार एक्टिविटी आसता म्हणजे सकाळी उठल्यावर मोशन बी इजिली जातलें इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑर टू गेन द नॉलेज ऑल्सो इट इज द बेस्ट टायम ओके देन आमच्या आयुर्वेदाची एक दिनचर्या सांगलेली आसा सकाळी उठल्या उपरांत मागीर तुमी कितें कितें कर मलमूत्र विसर्जन सगळें जाल्लें आसा फ्रेश जालें मागीर यू कॅन सिट फॉर मेडिटेशन ओके योगा मागीर एक सांगलेलें आसा अभ्यंग उद्वर्तन आमी आतां ऑयल बॉडीक ल्हान आसतनाच लायता बरोबर जशें व्हडले आमी सोडलेले आसता पण एक्चुअली आनी दिवाळेक बरोबर ते शास्त्र म्हणून लायता शास्त्र म्हणून लायता पण एक्चुअली तेच अभ्यंग करप उद्वर्तन लावप ओके आनी हांवें आसा पळय तेच्या उपरांत आंघोळ करप मागीर बरे कपडे घालप मागीर देवाक पांयां पडप मागीर तुवें ब्रेकफास्ट लायट करप तसो ब्रेकफास्ट एज पर युअर हंग्री एंड ऑल तशें करून तूं कामाक वता नॉर्मली आमचें कितें जाता वेन वी गो टू वर्क मोस्टली ऑफिसान आमचे सेडेंटरी लायफ आहे बसून ओके वी सीट वी ईट वी सीट मॅक्झिमम पीपल वी ईट आणि सगळ्यांची पोटां सुटलेली असता कारण हो म्हाका क्वेश्चन खूप जाणांनी फॉरेनरांनी विचारता बिकॉज मॅक्झिमम माय पेशंट आर फॉरेनर की वाय डॉक्टर दिस इज इफ आय सी ऑन द बीच द इंडियन पीपल दे ऑलवेज हॅव द बिग टमी ओके सो मोस्टली लेडीज दिस इज अ रिजन मोस्टली eat and sit it is happening and ऑफिसान व्हडले काय करू शकना न्ही सो नॉर्मली वॉट आय गिव एडवायस टू द माय पेशंट की कितें कर तूं खंय तरी भोंवपाचें आसता ऑर फायल हांगासर करपाची कितें आसा ती कामां तूं जेवल्या उपरांत दवर सो दॅट यू नॉट सिटींग जस्ट आफ्टर दॅट ती शतपावली सांगलेली आसा पळय की 100 तरी पावलां तुवें चलपाक जाय सो यू कॅन गो मोर पण नॉट हार्ड वर्क की हांव जेवल्या तुवें हार्ड वर्क केलें दॅट ऑल्सो कॅन कॉज इलनेस देन मागीर तुवें दनपारां हॅज टू बी मेन मील पण तो आमचो जायना कारण आमी ऑफिसान आसता सो आमी जस्ट लायट वी टेक इट आनी मागीर घरा गेल्या उपरांत परत जशें च्या जाता रिलॅक्स लायफ करता परत योगा आनी एक्सरसाइज ते आमी भानगडी पडना कारण ऑलरेडी थकलेले आसता ओके आनी मागीर आमी ते टीव्ही पळोवप हें करप मागीर जेवता आतां रातचें जेवप बरें व्हडलें कारण सगळ्यां बरोबर आसता हें तें हॅवी सगळें खावप आनी जेवल्या उपरांत समज कोणी आयस्क्रीम दिलें आयस्क्रीम खावप आनी मागीर न्हिदप सो दीस इज कम्प्लिटली रॉंग अशें न करता कितें करपाक जाय बेगीन घरा आयले उपरांत एक्सरसाइज मॉर्निंग सकाळी टायम मेळना सांजचो तुमी टायम काडात आनी मागीर जशें एज पर तुमचे भूक लागली तशी जेवात पूण लायट जेवात सूप ऑर वेजिटेबल अशें कितें तरी खावपाचें बट खिचडी हॅवी दवरूं नाका हॅवी दवरल्यार सी टू दॅट एटलीस्ट 2 वरां तरी वचूनी ओके आनी टीव्ही पळयत हें करत तें जेवण घेवप ना जस्ट सुशेगाद बसता आनी जेवण घेता सो दॅट कितें जातलें की तें आहा तें जितकी तुमकां भूक लागल्या पळय ती कळटली अदरवायज यू जस्ट पुट इट इन म्हणजे गटर कसो घालता तितलें तशें करप ना सो प्रपोर्शन ठरोवपाचें कारण आयुर्वेदान प्रपोर्शनाक खूब इम्पॉर्टंट दिल्लें आसा वी कन्सिडर दॅट युअर स्टमक इन 4 पार्ट सो वाघभट आमचे वाघभट आचार्य आहा ताणें सांगलां तुमचें स्टमक तुमी 4 पार्टान कन्सिडर करा आनी आफ्टर द हाफ वील गो सॉलीड फूड 1 पार्ट वील गो लिक्वीड आनी 1 पार्ट रिमेन एम्प्टी सो दॅट दोश आहा ते फिरू शकता आनी डायजेशन बरें जावं शकता ओके सो जेन्ना घेताना तुमी डिसायड करा की एक कोणो आमचो हांवें अवकाश म्हणून आयकलां आसलें सावकाश जेव सो अवकाश म्हणजे अवकाश म्हणले एक पोकळी दवरूनच तुमी जेवात सो दॅट डजंट बिकम हॅवी आनी मागीर देन यू कॅन इफ यू हॅव अ डॉग यू कॅन गो फॉर द वॉक एंड ऑल आनी हॉट वॉटर जेवता आसतना गरम उदक पिवपाचें दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट